वेगवेगळ्या स्कॅचिसाचेर नाला कनेक्ट करपाचे आशिल्ले, जाका लागून प्रॉब्लेम जाताले, लोकांच्या घरांनी उदक वतालें. त्या नाल्याची आमी टेंडरां काडिल्लीं, 5 कामां दिलीं. तातूंतलें एक आमी कंप्लीट केलें, मारुदास सावंत हावस एट आकें, जवळ जवळ 10 लाखाचें. हें काम इम्प्रुवमेंट ऑफ नियर पियोकार हावस, अशें हें सगळें फूल कलवटी आसा, हें जवळ जवळ 27 लाखाचें. एक आसा इम्प्रुवमेंट ऑफ नाला नियर सिनारी हावस, म्हणजे मुखार तें आसा जवळ जवळ 22-23 लाखाचें. आनी एक आसा नियर ओल्ड रेल्वे स्टेशन एट आकें, तें आसा 20 लाखाचें. एक्झिस्टींग नाला नियर ग्रीन व्यू हॉटेल, म्हणजे ग्रीन व्यू हॉटेला कडेन आसा, तें आसा जवळ जवळ 25 लाख. अशें टोटल म्हाका दिसता एक कोटी वयर नाल्याची कामां आसा जी आमी स्टार्ट करता. तातूंत एक काम ऑलरेडी कंप्लीट जालां, तेंय आमी लॉन्च करता. सो लोक नाला भितर गार्बेज आणि सिवेज सोडटा. आमी आमचो प्रयास आमी हे नाला क्लोज केल्या थोडे कडेन क्लोज. ज्या जाग्यार घरां आसा आनी कितें आसा थंय चान्सीस आसता थंय आमी क्लोज करता. ज्या जाग्यार घरांत ना थंय क्लोज करपाक खूब म्हारग पडटा. गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग ऑलरेडी मनी फॉर पुटींग स्लॅब्स ओवरहेड. आतां ज्या जाग्यार घरां आसा आमी देर आय एग्री दॅट वी शूड क्लोज इट, थंय आमी क्लोज करतात. हांगा फॉर एग्जाम्पल आमी क्लोज केला तो स्लॅब करता. जे बेरान आसा कोणूच ना दोनी सायडीनी थंय आमी नॉर्मली क्लोज करना, म्हणजे वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. सो मार्गांव सिवेजाची कितें आसा? सिवेज परिस्थिती कितें आसा? सिवरेजाची परिस्थिती कंपॅरेटिवली फाटीं आशिल्ल्या जाल्यार की बरी आसा. चडशे कामां सगळीं तांणी केल्या, पूण एक मेजर कामाचें काम चालू आसा, जी लायन रिप्लेस करपाची. अपोजीट सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट शेतांतल्यान जी लायन वताली ती ब्लॉक जाली. टोटल निग्लेक्ट करून म्हणजे आमी ती कितें म्हणटा तें बायपास करून नवी लायन घालपाचें काम नेटान चालू आहा. बहुधा एक 10-15 दिसां भितर तें काम कंप्लीट जाता. हें जालां म्हणजे थोडे कडेन मातशें चालू जावपाचें. हें काम कंप्लीट जातकीर थोडे कडेन जे पळय बॅक येता किंवा कितें कंप्लेनी आसता त्यो कंप्लेनी ना जाता. कनेक्शन घेता आणि सिवरेज कनेक्शनाचें कितें? सिवरेज कनेक्शन सगळ्यांक रिस्पॉन्स कसो चालू आसा? आसा, बरो आसा रिस्पॉन्स. आमी मॅक्झिमम दिता. आमी एक्चुअली ठरयलां की व्हडले आतां पयशे ना पळय, लोकांक हांव अपील करता थंय पयशे घेना, पयशे डिपॉझीट करपाक पडना. ताणें फक्त फायल सायन करून दिवपाची रेजिडेन्शियलाक. कमर्शियल ताणें स्वता पयशे घालून आपले खर्च करून सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन करपाक जाता, कांय हरकत ना. डॉमेस्टीक आसा ताका पयलीं एडवान्स आसतालें, पर फ्लॅट 3000 आनी पर बंगलो 5000. आतां ते पयशे आमी एसेंब्लीक डिस्कस करून सीएमान तेन्ना सांगलें बरें आसा आमच्या रिक्वेस्टीचेर की तांकां कनेक्ट करून घेवन फक्त फायल दिवपाची. फायल दिवन कनेक्ट करून दिता PWD. तुका मागीर बील तुगेलें कितें आसा तें वॉटर सप्लायाच्या हातूंतल्यान कट करता. तितली फॅसिलिटी दिल्या लोकांक, तरी आसतना लोकांनी मुखार येवचें. डिसिल्टिंगाचें काम ह्या दिसांनी चालू जातलें. आमचे जे डिसिल्टिंग नाला करता पावसा पयलीं म्युन्सिपाल्टीन तांचे वतीन जें करताले तें काम ऑलरेडी तांणी कंप्लीट केलें. तांचे सगळे 15 अजून वाड उरल्या. मागीर जे 23 वार्डांनी तांचे डिसिल्टिंग 8 दीस 8 दीस कंटिन्युअस लेबर घालून सगळें तांणी डिसिल्ट केला. मेन नाला पळय आहा तें आतां WRD ह्या एक 10-15 दिसां भितर कंप्लीट करतली. कोकण रेल्वे कडेन कितें आशिल्लें आतां? तें आज हांवें इन्स्पेक्शन दवरलें. आतां आमचें तें प्लॅन पळय जो आशिल्लो इट इज टेकिंग शेप. म्हणजे रोड जालाय सारकें, त्या सायडीन आतां पार्किंगाचो एरिया तयार जाली, गार्डन जालें, सगळें जालें. तें आतां एक्चुअली आमी इम्प्लिमेंटेशन करता ताचें. पयलीं म्हणजे आज पार्किंगाचें सगळें तें पुलीस RTO बी सगळ्यांक घेवन प्लॅन तयार केल्ले आसा. ते प्लॅन तांकांय दाखयले, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पायलट तांकांय दाखयले कॉन्फिडन्सान घेवन. आनी तांणी तेय एग्री जाल्या. म्हणजे येलो ब्लॅक टॅक्सीक सेपरेट, तुगेले प्रायवेट गाडयांक सेपरेट पे पार्किंग, आनी मोटरसायकल आनी रिक्षाक सेपरेट. तांकां सांगलां रिक्षाक आनी मोटरसायकलीक वर शेडूय कर म्हणून, थोडी ब्युटिफाय करपाक. एक पॅसेंजरा खातीर एक शेड घालपाचो तांणी प्लॅना भितर दाखयल्ले आसा, तेंय जातलें. थोडी ट्री प्लांटेशन कर म्हटलां तांणी, तेंय जातलें. आमचो पयलींचो टावन प्लॅनर आशिल्लो, सिनियर टावन प्लॅनर जेम्स मॅथ्यू, ताणें म्हाका खूब हेल्प केला. ताचो हांवें आदार घेतला प्लॅनिंग करपाक. तो तुगेलो DYSP आमचो राजेंद्र प्रभुदेसाय आनी PI दळवी, तांचे बरोबर RTOचे नॅक्सन बी तेय तुगेले कॉपरेट करता. तांच्याच अंडर एक कमिटी केल्या तांचे, आनी दे आर डिसायडींग आनी ते सजेस्ट करता तें आमी इम्प्लिमेंट करता. आज 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 मामलेदार, PI मडगांव आनी कोकण रेल्वेचे ऑफिसर्स फूल स्ट्रेच इन्स्पेक्शन करता. खंय ट्रिमींग करपाचें ह्या झाडां ती ऑर्डर दिल्ल्या. म्हणजे चॅरमॅना बरोबर मिटींग जाल्ली फाटीं, CMD ऑफ कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन. आनी ताणें तांकां सांगिल्लें की आमदार जें कितें सजेस्ट करता तें तुमी इम्प्लिमेंट करा.
पण आता ते तांचे बरोबर सगळें इन्स्पेक्शन करता खंय झाडां मारपाचें आहा तें ट्री कटींग खंय वण्टी तांच्यो मोडल्या दोनी सायडीन बॉर्डरीचेर कोणी भितर सरता ते दाखयताले ते आज तांचे करून मागीर ते रिपोर्ट दितले सो तेंय कोंकण रेल्वेन जबाबदारी घेतल्या करपाची रावण फोंड बुड्डाण पुलाचें कितें जालें रावण फोंड बुड्डाण पुलाचे वयर सरता हय. कांयच दिसना थंय एकच पेना हांव हालीं ह्या दिसांनी हांव तसो रिव्यू करूना पूण तांची पायल कॅप्स बी सगळें जालीं पायलींग सगळें कंप्लीट जालें आतां उरलं तें दोन सायडीनी वयर काडपाचें आनी हें घालपाचें ताका हें ना एकच स्पॅन एक स्पॅन आशिल्ल्या कारणान व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना तांणी ऑलरेडी तें हें बी कास्ट करून दवरिल्लें आसा ट्रॅफिक बंद करचें पडटलें ना सद्या तरी ना हाका ट्रॅफिक बंद करचें पडलें जाल्यार सामकें फायनल स्टेजीक पळया तेन्ना कितें डायवर्ट करचें पडटा निम्माळें सामकें फूल स्विंग करता गव्हर्मेंटान ती स्कीम आसली न्हू